कालपासून आमकां हांगासर आमी म्हापसा शहरान कालपासून लायट ना आनी आमी आज कितें करपाचें. काल आमकां 7:30 दुकान बंद करची पडली आनी गिऱ्याक खातीर रावपाकूच तयार ना लायट ना म्हणून. बरें आमी सगळें हांगा मागीर घुसपाक जाता आमकां. तें जालें आयज सकाळ पासून जी लायट ना ते कांयच ना. हांगासर ती गरमी जाता आनी भायर पावसू पडटा तो बरोबर आहा पण इतली गरमी जाता की तुका कांयच करपाक मेळना. आनी आमचे वयर एक हें आहा गोदाम वयर आहा आमचो ते थंयसर कांय वचपाक मेळना कारण काळोख सगळो. तेन्ना हें अशें जावंक जायना. आतां हे म्हापशा सारक्या शहरान जर अशें जावं लागलें तर खेड्यांनी कितें जातलें. तेन्ना मातशें हेंचें सरकाराचेर लक्ष दिवचें आनी आमची मातशी वेवस्था बरोबर करची. गटारां फोडलेलीं आहा, गटारां ओपन करून उडय काम चालू आहा त्या बद्दल प्रश्न ना. आनी थंयसर सगळे हरशी तेंचें लायट घातल्या पण ती आयज का पेटना कालू पेटनासली आनी लोकांक सामको त्रास जाल्लो आसा. कालच्यान ना लायट हांगा. काल सकाळी ना ती ना, काल फूल डे ना. आयज सकाळ आयतारा फूल डे ना. आयज सोमारच्यानच सोमारूय सकाळच्यान अजून लायट ना. आतां जवळ जवळ 8 जाली न्हू. सगळो मार्केटान सगळो काळोख जाला. वयल्यान ते खळयो बीन खणून दवरले. लोक पडपाचो बीन भंय आसा तितून. तेन्ना बेगीन ते कितें करपाचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा ते सकाळी JE बीन कोण पळोवन गेल्यात ते पण कितें फॉल्ट आहा ते कोणी अजून सांगूंक ना आमकां. कितके शॉपां आसतले तांकां. जवळ जवळ ही फूल लायन गेल्या फुडली एक लायन गेल्या हेवटेनसून ही लायन गेल्ली. फूल लायन अशी ना अशी आख्खो बाजारूच काळोख जाल्लो आतां काळखान.